प्रॉमिस दितात ऑल्विन रेबेल्लो आणि कुठाम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. नावाल वर्तावला सर्क उजवाडाला, सा अन्नाचे उधारी एक माणिक जल्मला. सा जोखीच्या घरा नकेत्र उदेला आणि ताची दीप्ती सगळ्या संसाराक फांकाल्या. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा आणि आयच्या ह्या भागी वक्ता हे कुठाम जावन ह्या पवित्र देव मंदिरांत आमी जमल्या आमच्या मोरे मायचो जल्मा दीस आचरण करूंक. सा जोकी आणि अन्नाच्या कुटुंबांत मोरी जल्माली. बाळोक मोरी तांच्या कुटुंबांत सोबाय दिली. हीच बाळोक मोरी सर्वेस्परा देवान पापा कथा विणटिका सांबाळलेली, मुखारी येवकशा सोडवंडराची आवय जावन विंचून काडली. असल्या देवबिरांतीच्या मागण्याच्या बावरताच्या बरवशाच्या सोसणिकांत ती सदांच जल्मा आयली. मुखारी तीच मोरी माय सोडवंडराची आवय जावची भाग्यवंत कुटुंबांत जल्मन त्याच भाग्यवंतपणाक साक्ष दिता. मोरी जुजे आणि जेजू हे भाग्यवंत कुठाम. ह्या कुटुंबांत मोरी बाय जावन आसली सोबाय. त्या कुटुंबांत देवबिरांत बावट सोसणिकाय मोग कळनासतना आसलो आणि ह्या स्पिरितान जेजू वाडलो. आज आमची कुटुंबां ह्याच कुटुंबा बरी जायचे. आज आमच्या कुटुंबा जिवितांत असली सोबाय आसाचे. कुटुंबा जिवितांत बावटाची बरवशाची मागण्याची सोसणिकायची शिस्तेची ही सोबाय आसाची. आज आमच्या कुटुंबा जिविताची सोबाय आळवाल्या. हाका जायत्यो संगती आसात आणि हो जावन आसा आमकां एक वेळ आमी कशें आमच्या कुटुंबाची जिणी जियेल्या. जर तर आमच्या कुटुंबाच्या जिविताच्या पवित्रपणाचेर आज एक वट कंठाक आयल्या तसले आमकां बघता हो जावन आसा वेळ. कुटुंबा जिवितांत मोरये मायेची आमी देख घेवन सदांच भावर्थान बरवशान मागण्यान शिस्तेन आमी सदांच जियोवच्या. मोगाळ आवय बापायनो, तुमकां देवान दिल्लें वर्तें दाय जावन आसा तुमची भुरगीं. ह्या भुरग्यांक सदांच भावर्थान आनी शिस्तेन वाडया. मुखारी ही भुरगीं जातली समाजांत अलंकार. ह्या वक्ता आमी देवाक अर्घ दिता ह्या पवित्र बेळ्या बसत. देवान पावस दिलो, आमी वावर केलो आनी हाचो प्रतिफळ जावन हे बेळें आमकां लाभलें. आज सर्वेस्परा देवाक ह्या पसत अर्घ दिता आसतना ताचो कळमीत नातलो कृपेचो आशिर्वाद आमचे थंय आसो म्हूण मागया. आज भारतांत चलयांचो स्त्रियांचो दीस आचरण करतात. आज आयचो संवसार ह्या चलयांक स्त्रियांक फावो तो मान गौरव दिना, तांकां कीळ रितीन पळयता हे आमकां कळीत आसा. अशें आमच्या मदें जावं नजो. आमी सदांच आत्मीक जिवितांत आत्मीय दृश्टेंत आमच्या भावा भयणींक सांगता आमी जियेत आसतना ह्या चलयांक ह्या स्त्रियांक आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी असलो मानाचो गौरवाचो स्थान दिता. वय तर आमच्या भोंवतणी अशें आमी जियेतल्या. तशें म्हणटना हो एक संदर्भ आनी हो एक संभ्रम आमकां उळास जावन उरचो मात्र न्हय, बगार मोरये मायेची देख घेवन शेगुणां सदांच वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. आमी अशें जियोंक ना. आमच्या थंय जायती अस्कतकाय आसा. सर्वेस्पो देव दयाळ आनी बरो आमच्या सरपतकांचें बक्षण दिवन आमकां पवित्रपणान सदांच वाडोवंक आदार दिवन दी म्हूण आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हुसारून सांगता. मनान चिंतून दोळांत हुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमच्या सडवंडरा मनशा सैम दिवच्या खातीर अगणी जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंतांक वारमायेक तुवें जल्मा हाडली. तिचो जल्मा दीस आज बडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडिल्ले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करून तिची देख आनी मजत घेवन बावटान बरवशान मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांची परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदनातावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारीन असिरियाचे राजवट चलयतले. देवाचे उतार हे. सद्गीता गायतलो. सर्वेस्परादय हांव उल्हासता, सर्वेस्परादय हांव उल्हासता. सांत पावलून रोमागराक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो ओळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें
जायत्या भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जाय जय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जांकां ताणें नितिवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारांक केली. देवाचें उतर हें. Servesmo तुमचे सोवे आसो. माते वापर मळे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापय, इजाक जाकब असो आणि जाकब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरेज असो आणि झेरासो बापय. तामार तांची आवय. फेरेज हेस्रोन असो आणि हेस्रोन आराम असो बापय. आराम अम्मीनादाब असो आणि अम्मीनादाब नाहसोन असो आणि नाहसोन सल्मोन असो बापय. सल्मोन बोआज असो बापय. राहाब तांची आवय. बोआज ओवेद असो बापय. रूत तशी आवय. ओवेद येस्सेसो आणि येस्से दावीद रायसो बापय. दावीद सल्माऊसो बापय. उरियाची बायल सल्माऊची आवय. सल्माऊ रेहबोमासो. रेहबोम आबियासो आणि आबिया आसासो बापय. आसा योसफातासो. योसफात योरामासो आणि योराम ओसियासो बापय. ओसिया योतामासो. योताम आकाजसो आणि आकाज हिजकियासो बापय. हिजकिया मानसेसो. मानसे आमोससो आणि आमोस योसियासो बापय. योसिया यकोनियासो आणि ताच्या भावांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शालतियेलासो आणि शालतियेल येरुबाबेलासो बापय. येरुबाबेल अबियुदासो. अबियुद एलियाकिमासो आणि एलियाकिम आजोरासो बापय. आजोर सादोकासो आणि सादोक आकिमासो आणि आकिम एलियुदासो बापय. एलियुद एलियाजरासो. एलियाजर मातानासो आणि मातान जाकोबसो बापय. जाकोब जुजेसो बापय. जुजेची पोतेण मोरी आणि मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं खारार जाल्ले. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पोते जुजे नितिवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातलें देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलेंच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो,
जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पोतीन म्हणून तुझ्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जिजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें ते एक अवंकार चली गर्भ जातली आनी एक पुरताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता मोरी माय क्रिस्तांव कुटुंबाची सोबाय मोरी माय क्रिस्तांव कुटुंबाची सोबाय पयल्या सुवातेर तुमकां सर्वांक मोरयेच्या जल्मा फेस्ताचे मोती सायबिणीच्या फेस्ताचे परबी पटयता आनी तुमचे कुटुंब मोरयेच्या सोबायेन भरले मोरये माये मुखांत्र भाग्यवंत जावं म्हणून मागता पवित्र सभेच्या मांडावळी प्रमाणे फकत तेगांचो मात्र जल्मा दिवस जनन दिवस आमी आचरण करता पयले जावन डिसेंबर 25 तारखेर जेजू क्रिस्ताचो दुसऱ्यान जून 24 तारखेर सांजुआंव बावतिस्माचो आनी तिसरे जावन आयचे फेस्त सप्टेंबर 8 तारखेर मोरयेचे जननाचे फेस्त मोरयेचे ह्या तेगांक कित्याक प्रत्येक प्रमुख स्थान दिला म्हणल्यार सवालाक जाप जावन आसा सोडवण्याच्या वा देवाच्या योजनाच्या सोडवणेंत प्रामुख पात्र केल्लेली मनशां जावन आसात त्या देखून तांकां हो मान फावो जाता आज आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक प्रत्येक रितीन तिदोडो संभ्रम पयलें जावन आसा आमच्या मायेचे जननाचे फेस्त दुसऱ्यान कुटुंबाचे आनी नव्या बेळेचे फेस्त तिसऱ्यान चलया भुरग्यांचो दीस त्या देखून ह्या फेस्ता विशयांत आमी चरित्र जाणा जावचें भोव गरजेचें मोरी सप्टेंबर 8 तारखेर जल्मा लेगी ह्या सवालाक जाप आमकां चरित्र मुखांत्र दाखलो ना तरी हे सप्टेंबर 8 तारखेर मोरयेचे फेस्त कित्याक संभ्रमता म्हणल्यार सवालाक जाप अशी आसा 4थ्या शतमानांत कॉन्स्टंटायन चक्रवर्तीच्या आवयन हेलिनेनान थंयसर मोरयेचे आवय बापूय सान जोकीम आनी अन्नाचे घर असल्या बेतसायदांत मोरये मायेचे बाळोक मोरयेचे एक मंदिर उबारलें आनी ताचें समर्पण सप्टेंबर 8 तारखेर केलें पयलें मोरयेच्या मंदिराचे समर्पणाचे फेस्त आसले क्रमेण ते मोरयेच्या जननाचे वार्षिकोत्सव जावन बदललें मंगळुरांत हाची चरित्रां 16व्या शतमानांत सुरवेर गोंयांत पोर्चुगीसांनी आपले राज करचे पयलें करता थंयसर राज करता आसतना कार्मेलीत ह्या जाकांक भावार्थ प्रसारूंक अवकाश दिलो ते वेळा तांणी भावार्थ प्रसार करून ह्या मंगळुराक पावते आसतना भावार्थ संगी भावार्थ प्रसार करचे सांगता मोरयेचे भक्तीपण तांणी थंयसर पसारलें अशें साबार मोरयेक समर्पिल्लो इगर्ज्यो हांगासर उदेलो फरंगी पेटेंत एका गुड्यांत मोंते मारियानो म्हणलें एक कोपेल थंयसर उबें जालें आनी इंग्लिशांत हे माउंट मेरी म्हळ्यार नांवान नांव वाडलें बॉम्बयच्या बेंड्रा गुड्यांत माउंट मेरी इगर्ज उबी आसून हर एका जाती काती मदें फामाद जाली थंयसर मोरयेचें भक्तीपण सुरू जाताना सर्व जाती कातीच्या लोकांनी मोरयेक मान करूंक फुलांनी आनी सर्व फुलां हाडून थंयसर तिका मान केलें क्रमेण मोरयेचे जननाचे फेस्त अति रंगळ रितीन संभ्रमान आचरण करचे खातीर थंयसर नोवेना सुरू जाली आनी फुलां उडोवचे प्रारंभ जालें मोरये मायेचे जननाचे फेस्त सप्टेंबर 8 हे चवथी फेस्ताच्या संदर्भार येता देखून थंयसर लुणेचो वा कृषी पिकोवचो वेळ आनी लुणेक तयार जावचो वेळ जाल्ल्यान मोंती फेस्त लुणेचे फेस्त वा नव्या बेळ्याचे फेस्त जावन बदलता उपरांत भात बेंजार करचे पुरशांवार नवे हाडचे आनी कोबू वांडचे सुरू जालें
सर्व जाती कथेमध्ये हे फेस्त आचरण असल्याने माया मोगाक हे महत्वाचे स्थान दिता त्या देखून या फेस्ताक कुटुंबाचे फेस्त म्हणून आपयता आणि सप्टेंबर 8 तारखेर मोरी माय सली जावन जल्मल्या खातीर आज आमी सलयांचो दीस आचरण करता. एक दीस एक चरको एक कागद घेवन आपल्या आवय लागीं वेता आनी आवयक दिता. आवय तें कुसनांत रातींचे जेवण तयार करतले आनी तयार केल्ले संपलेंच ती तें कागद वाचता आनी ताचेर अशें बरोवन आसता, गार्डनाक उदक ओतल्याक 100 रुपये, म्हजे वस्ते कूड हांवें नितळ केल्ल्याक 50 रुपये, वरवीं हाडूंक अंगडी गेल्ल्याक 100 रुपये, तूं भायर गेल्ल्या वेळार भाऊ भयणीक राखण केल्ल्याक 50 रुपये आनी गार्बेज उडयल्याक 100 रुपये, अशें टोटल 400 रुपीज चार्ज म्हणून थंयसर बरोवन आसलें. आवय भुरग्याक पळोवन हांसता आनी त्या कागदाचे आनी एक कुश गुंडयता आनी थंयसर ती ते बरयता. ती अशें बरयता, 9 म्हयने तूं म्हजे भितर आसतना सर्व दुखी हांवें वयल्यात, नो चार्ज. हर एका राती तुजे सांगता हांव बसोन तुजे जतन कर, तुजे पासून तूं मागताली, हाका नो चार्ज. तुज्या खातीर हांवें खर्च केल्ल्यो राती, दुखीच्यो राती, हाका ह्या पासून नो चार्ज. तुज्या खातीर आनी तुवें केल्ल्या त्या नोटिनेसाक आमच्या सोयऱ्यांनी उलयली टिका आनी तुका आटापूंक हांवें सोंसले कश्ट, हाका नो चार्ज. आज तूं जेवताय, तूं न्हेसताय आनी तुजे वस्तू नितळ करून हर एक दीस येता, हाका नो चार्ज. आनी टोटल जावन म्हज्या मोगाक नो चार्ज म्हणून ती बरोवन कागज थंयच सोडून वता. चरको येता आनी तें वाचता आनी ताच्या दोळ्यांत दुकां गळटात आनी तो म्हणटा आवय लागीं आय लव यू मॉम. आनी उपरांत त्या कागदार अशें बरयता, पेड इन फूल आनी संपूर्ण रितीन फारीक केला म्हूण बरयता. वय मगाचे न्हू माई वा मम्मी म्हणलें उतर वा वाक्य आयकत आसतना आमकां एका रितीची भोगणां आमच्या काळजांनी उदेतात. जर आमच्या काळजांत माजवनांतली एक पिंतूर वा रुपणें आसा तर तें आमच्या आवयचें. ती जावन आसा सॅक्रिफायस करची एक व्यक्ती आनी सॅक्रिफायस करच्या व्यक्तीक लाभचें नांव जावन आसा आवय, माय वा मम्मी. ती मात्र ह्या एका भुरग्याक जल्म मात्र दिना, बगार त्या भुरग्याच्या जिणे अंत पर्यंत भुरग्याच्या मोगा खातीर आपणाकच ती समर्पिता. आवय आमच्या घराची सोबाई, आमच्या घराची क्रिस्तांव जिणेची सोबाय जावन आसा सॅक्रिफायस आनी असो गुर्तो आमच्या घरांनी आसची आमची आवय. ती बावल्यार वा पिडेस्त जाल्यार आमकां कळीत आसा आमच्या घरांनी बॉम्ब पडले बरी वा झुजाचें वातावरण जाता, कित्याक तूं कर, हांव कर, म्हाका जायना, तुका कर, म्हजे वरणी जायना म्हणलें आवाज आसता आनी घर एक कश्टांची परिस्थिती थंय उब जाता. आवय देवादीन जाल्यार त्या घराक वेतनास एका रितीचे भयानक आमकां भोगता आनी एक कितेंय एक काळोखाच्या रानाक गेल्लें बरी आमकां भोगता. जर आवय त्या घरांत भलायकी बरीत आसून सगळे सोमा आसा जाल्यार थंयसर आमकां संतोष पळोवंक मेळटा, हर एकलो सुशेगाद आसता, थंयसर समाधान आसता. वय मगाचे न्हू, आमच्या घरची सोबाय आमची आवय. तर आमी आमच्या घरच्या सोबायेची एक वरवणी करया. ती कित्याक सोबीत वा आमच्या घराची सोबाय कित्याक म्हळ्यार ती सॅक्रिफायस करता. कसलें पुरो सॅक्रिफायस आमचे खातीर ती करता म्हळ्यार आमी एक बरो चिंतून पळोवया. ती आमचे वसत तिची न्हीद सॅक्रिफायस करता, भुरग्याक जल्म दिता, उलोवंक शिकयता, सोलोवंक शिकयता, बरोवंक शिकयता, मागोवंक शिकयता, शेतान आसतना मोग करता, हाऊस किपींग करता, भुरग्यां मदलें झगडें इत्यार्थ करता, बुजवण दिता, हर एक संगत उगडासाक हाडटा, लॉन्ड्री केअर काणयता, नर्सा बरी भलायकेची जतनाय घेता, बरवोसो दिवची रंगपीण जाता आनी कावन्सिलर ती जाता, हर एका वेळार परिस्थितीचे विचारण करची जाता, राखून रावची मनीस जाता आनी पुरासान लेखी नासतना आमचे कडेन आमकां वेळ दिता आनी सॅक्रिफायस गुटान ती करता.
आवय देवान आमकां संवसारांत जियोंक आनी तसो मोग अनुभव करूंक दिल्ली एक आंजस मनयत. एक खंयच्याय एका व्यक्तीन जर आवयक दुख येयलें जाल्यार तो खंयच्याय एका पावंडार आसूं कितलोय व्हडलो मनीस जावं ताका समाधान आसना आनी तो देवा लागचें शिराप मागोवन घेता. क्रिस्तांवांचो नीज सोबाय जावन आसा सॅक्रिफीस आनी मोरी माय ह्या जिविताक ह्या दिशेन आमकां आदार. मोरी माय सॅक्रिफिसाचें एक महान रूपणें. आमची संवसारी आवय आमकां ह्या संवसारांत जल्मोन संवसारांत जियोंक आदार. देवान दिल्ली एक आंजच सई. तर क्रिस्तांवांक आमकां सर्गार जल्मोवच्याक ह्या संवसारांत तयार जावच्याक देवान दिल्ली आंज बडव्यांची राणी जावन आसा मोरी माई. संवसारार सॅक्रिफीस म्हणलें आमी ती संवसाराची आवय आमचे खातीर सबार सॅक्रिफीस करता. तर मोरी मायेनी तिच्या जिवितांत आमकां आमच्या पातकांत सोडोवंक आनी सर्गींचे जिवीत लाभच्याक सबार सॅक्रिफीस केल्यात. तर ताचो आमी मोठव्यान नियाळ करया. पयले जावन देवाचे योजन पातकांतले मनशा कुळाक सोडोवच्याक देवान योजन केले आनी पातक्या मनशाक मनशा मारिफात सोडोवच्याक देवाचे योजन जाता आसतना ताका ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मोवच्याक एका आवयची गरज पडटा आनी तो मोरयेक विंचता. मोरयेक जल्मातावन पदका रहीत तो करता आनी पदका रहीत जेजूच्या जल्मा खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं तिका गर्भ सांबाळूंचे बरी करता. आमकां कळीत आसा जर आमच्या समाजांत खारर जाल्ले एका स्त्रियेन आपापींच गर्भ सांबाळल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. हांवें सांगची गरज ना. अशेंच मोरी एका कुशीन आपणाचो दादलो आपणाक सोडून वेतालो खोण्णा म्हळ्यार दुखीन आनी एका कुशीन आपणाचे समाज आपणाक फातरावन जिवेश मारता कोण्णा म्हळ्यार एका खंतीन आसतना तिचे तें आसलें एकच बरोवसो जावन आसलो. आमच्या सोडवणे पासून तूं ती वावुरता आनी देवा खातीर सगळें करता म्हळें ती समजल्ली. दुसरें जावन तिच्या गर्भेसपणाचे दीस तें बरयल्लें गर्भेस्त जावन आसतना नांव दाखल करच्याक दुखेस्त पयन थंयसर बेतलेहमा कुशीन ती करता. कवण्याच्या काळोखांत आनी दुबळी कायेंत आपल्या भुरग्याचे जल्म हेरोद रायाच्या बियान परदेशाक पॉयन करता आनी परदेशांत दुबळिकायेची आनी कश्टांची जिणी थंयसर ती जियेता. तिसऱ्यान जेजूच्या पाशावा वेळार तिने भोगल्लें कश्ट. जेजूक मरणाचे फर्मान लाभतना तिचे काळीज दुकान भरता. कुर्सावाटेच्या फुडें जरबान मारली रक्त गायान भरली कूड पळयवन तिचे काळीज आकलासान भरता. कुर्सा वाटेर हारी एका पडण्या वेळार काळजांत ती आटे विटे भोगता आनी कुर्सार खिळायत आसतना तिचे काळीज शिरशिरता आनी आखरेक तिच्या पुताची निर्जीव कूड घायान आनी रक्तान भरली तिच्या हातान दिता आसतना तिचे काळीज बेसां जाता. हे सगळें ती सोंसता कोणा खातीर? आमचे पसत आनी आमच्या सोडवणे पसत. वय मगाचे न्हू कशें एक सोबायेन बरयली वस्त वा मनीस आमकां आकर्शण करता तशेंच आमची आवय आमच्या घरांत आकर्शण. कित्याक तिचे थंय मोग आसा. मोग सॅक्रिफीस असो मोग आसा. देखून मोगाचे न्हू आज आमकांय सर्गी राजाक सोलोन वेच्या वा सर्गा राजाक पॉयन करच्या आम्हा सर्वांक मोरी माय जावन आसा आमच्या कुटुंबाची सोबाय आनी तिच्या वाटेन समकल्यार मात्र आमी सर्गाक पावोवंक साध्य म्हणले आयची लितुर्जी आमकां कळीत करता आसतना आमच्या कुटुंबाची सोबाय जावन मोरयेक घेवंक आमच्या चलत्या जिवितांत आमी कसली हातेरां घेवयेत. पयले जावन कुटुंबांत हर एक दीस तेरसा मारिफात मोरयेचो हात धरूंक प्रयत्न करया. दुसऱ्यान पोती जावन आमच्या पोतिणेक बरी आवय जावच्याक झुजे बरी सांगात दिवया आनी सोडदोड करया. तिसरे पोतीण जावन आमच्या पोतीक भुरग्याच्या हर एका कुशेची हर एका संगतीची गरजांची जाणवाय दिवया. चवथे जावन सोलो जावन हर एका चलयेक एका आवयच्या दृश्टेन पळोवया आनी मोग म्हणून मोस कर एक कोटी आवय जावच्याक आमी कारण जायन अशें जागृत करया. चली जावन आवयपण म्हणलें संवसारांत देवाचो आंज जावचें म्हणलें सत वळखून घेवया आनी लग्ना बायल्या एकवटाक फुडें सरान अशें सत्राय घेवया. भुरगीं जावन आवयांचे कश्ट जाणा जावया आनी जाता तितलें हट करचें आमी रावोवया.
आखरेचे आवय बापय जावन असल्या संगतींत तृप्ती जावया आणि आमच्या भुरग्यांक असल्या संगतींत तृप्ती जावंक शिकवया. ह्या मारिफात आमी मोरयेक आमच्या कुटुंबाची सोबाय करया आणि ह्या सर्वांक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार देवाच्या कृपेक आमी आदार मागया. आमच्या भवार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र वरवीं गर्भीस मोरो आमक वार मयेतान जल्मलो पांच पेदकांत आनी कस असले ताका खुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गा चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे मोगसाणे कुळेचे जिवणपण ससण्याचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो कुटुंबा जिविताची आत्मीक सोबाय ती बेता बेता उणें जावनच्या ह्या वेळार बरे माय ही आत्मीक सोबाय आमच्या कुटुंबांनी येवन दी. तिच्या मनाक आमी म्हणचो तेच सांगाता मेळोवन सदांच आमी म्हणटाना खंडीत जावन देवाची विस्नार आशिर्वादां आमच्या थंय देंवतात असले भाग आमच्या जावच्या आतां आमी मागया. तुमची जबाब बापा तुझ्या भुरग्यांचे मागणे ऐक. तुझ्या भुरग्यांचे मागणे ऐक. सर्गींच्या मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक लायकांक तुझे सुवम देण्यांनी बर हे वरवीं पवित्र सभेंत बागेवंतपण वाडून दी म्हूण मागता हांव. आमच्या राष्ट्रांतल्या सर्व मुखेल्यांक आनी परजेक तुका समर्पिता हांव. राष्ट्राची आनी तांतली परजेची सेवा करूंक तुजी सेवा म्हूण मानून घेवंक तांणी सेवा दिवंक आनी जियोंक तूं दया कर म्हूण मागता हांव. आमच्या रायतांचे कृशीक तुजे देणे जाय पुरतो पावस आनी बरो हवो फावो कर. तांचे वावटीक तूं प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक तुज्या पुताचे आवय मोरयेचे शेगुणांनी तूं नेटय. मोरये परी सर्वांनी बगेवनपणान बरोवंक आनी जिजू परी भुरग्यांनी आपल्या वडिलांक मानवून जियोंक आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक तुजें प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या भुरग्यांचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतावन पयस परगवान जियोनच्या सांद्यांक तुजें बेसांव दी. तांचे वावटीक बरें प्रतिफळ लाभय. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या भुरग्यांचे मागणे ऐक. येवकरिसाच्या मेजा बावरी हाजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी तुका मानवूंची जिणी जियोंक आनी अशें आमी तुका दिन वासूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार मन फावो कर म्हूण लालयता हांव. बापा तुज्या भुरग्यांचे मागणे ऐक. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा मोरये बाळ बरी जिवीत म्हणलें वर्तें देणें तुवें आमकां दिलां. मोरये मायन हें देणें तुजी खुशी कितें म्हणलें समजून घेवन ह्या खुशेक कल्तिमान घालून ती आखेर म्हूण आसा जियेली विश्वास ती जाली. आमकां तुवें जिवीत म्हणलें देणें दिलां. ह्या जिवितांत आमकां तुवें मिसांव दिलां. मोरये मायेची देख आमी घेवन ह्या संवसारी जिवितांत शेगुणाची जिणी जियोंक बाबर्ताची बरवशाची मागण्याची सोंसणीकाय जिणी जिवन आमच्या कुटुंबां जिवीत तें पवित्रपण जावन दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोगाळ भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावन दी म्हूण तुमी मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एके पयसवेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. वो मोगाळा बापा व्हडा मोगान आंकवारेच्या कुशीन आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे आंकवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमा पातकांच्या सर्वंदाड्यांतली निवारून दिसान दीस अदी पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सवेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्माल्ले नित्यांक वारी मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्या आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गाता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणता कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. वदंती थावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एका आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ही देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासनीक कराराचें हें रगत फातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थसो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा, आमचे सोडोवणे पासो तुज्या पुतान सोंसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंती आमकां मरयेच्या तिचो पती भगवंत जुजेच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त सांगता तुवें विणसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरू तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजी हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासान घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोची जातेल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सांगता मागचें कुटाम सदांच सांगता रावता. केदाळा मागणे घरांत आसा थंयसर आसा सोबाय. भाग्यवंत कुटुंबांत सदांच मागणे थंयसर आसलें, भावार्थ थंयसर आसलो. हाचे वरवीं देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचे देवली. आज आमी मागता वयतर आमचें कुटाम मागण्याचें जाता वयतर थंयसर आसा आत्मीक सोबाय. सांगता आज आमी जेवचें एका मनाची एका काळजाची जावन एकवटान जेवचें तें आमचें वर्तेपण आमी मागया. तशें आमच्या कुटुंबांत मायामोग समाधान संतोष देवबिरां सदांच आसूं दी आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां ती जावन दीत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदाक काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी विघ्नां आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटकी पदव्याली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही तुज्या पवित्र सभेच्या भवत्वाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुप्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो होच जावन आसा जेजू आंकवार माया मरिफात आमकां लाभलेलो सडवणदार. आमच्या कुटुंबाची सोबाय आमचें आत्मीक फळ देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तू ये काळजान मोच्या
पावचे पहिले घडये तावून आयलाय मोगा सोसांतात दिवून हात धर मोजो वेलाय सोदून सदा नीतीच्या मार्गा वयल्यान मोगा सागोरा देव कुंवरा जेजू क्रिस्ता सोडवणारा खरगानी वरणारा सर्गा वाट वरणारा अर्गा 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 जीवदातारा अर्गा 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 जीवदातारा पीडा शिडा आमकां दोस्ताना कष्टा आकांतांनी सांबाळताना निराशेची मोडा वेडो घालताना दर्शन फावो केलाय मागताना मोगा सागोरा देव कुंवरा जेजू क्रिस्ता सोडवणारा खरगानी वरणारा सर्गा वाट वरणारा अर्गा 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 जीवदातारा अर्गा 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 जीवदातारा देव कुंवरा जेजू क्रिस्ता सोडवणारा खरगानी वरणारा सर्गा वाट वरणारा अर्गा 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 जीवदातारा अर्गा 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 जीवदातारा प्रार्थुया बोल मोगाळा बापा आयच्या दिसा जल्माली भगवंतांक वार मरी आख्या संवसाराचो भरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका वायनाच्या रुपान आमी आतां घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक सड आनी सड आमी अत्रेगून ताका आमी सोदूंक बावडटान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक
आनी ताच्या एकपणान सदां काळ जिवंक सोमेस्तांक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. णव दिसांनी मिसाक येवन बाळोक मोरयेक मान केल्ल्या सर्व भुरग्यांक तांकां तयार केल्ल्या तशें उत्तेजन दिवन सहकार केल्ल्या वडिलांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नव्याच्या दिसांनी भुरग्यांक स्वीट्स आनी थंड पिवन दान दिल्ल्या सर्वांक आनी फुलां हाडल्या भुरग्यांच्या नांवी आनी आमच्या नांवी देव आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आयच्या दिसा सर्वांक खूब दान दिल्ल्या कद्री टॉलगेट पयल्या वाड्याच्या मानेस आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक देव बरें करूं. बाळोक मोरयेच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. फेस्ताच्या संदर्भार विल्सन प्रमेळो फुर्तादो तांच्या पुताच्या प्रिन्सन मारियो फुर्तादो कंकनाडी सौतो वाडो हाच्या जल्मा दिसा संदर्भार मोरये मायक अर्गन जावन आल्तारीक आनी ग्रोट्याक फुलां दान दिल्यान तांकां देव बरें करूं. देव तुमच्या बऱ्या मनाक आशिर्वादांनी भरूं. नव्याच्या दिसांनी इगर्जेचे आनी फुलां अर्पणच्या जाग्याची तयाराय नव्याना उपरांत तो जागो नितळ करूंक सेवा दिल्या युवा सन आनी सांस्कृतीक समितीच्या सर संद्यांक कोर कमिटीच्या संद्यांक CL संद्यांक आनी सहकार दिल्ल्या बऱ्या मनाच्या स्त्रियांक देव बरें करूं. नव्यानाचे मिसा आनी नव्याना सोलोवन वेल्ल्या सहायक विगार फादर रॉन्सन पिंटो, फादर विवियन रॉड्रिगस आनी मिसाची लितुर्जी सोलोवन वेल्ल्या लितुर्जीक समिती, गायन आनी लितुर्जी अर्ताबरीत केल्ल्या कार मेस्ट्री आनी गायन मंडळच्या संद्यांक देव बरें करूं. आयचो प्रधान याजक भोवमनादीक वॉल्टर डिमेल्लो बापांक भोव अर्ताबरीत प्रसंग दिल्ल्या बाप विवियन रॉड्रिगस तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयची लितुर्जी रंगीत गायन आनी भोव अर्ताबरीत केल्ल्या आमच्या भुरग्यांच्या कार पंगडाक तांकां तयार केल्ल्या कार मेस्ट्री आनी वाजांत खेळिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. बाळोक मोरी तुमकां विस्नार आशिर्वादांनी भरूं. फेस्ताक भाताची कणशी नवे वदक सिला तशेंच फेस्ताक खूब अमानत करूंक आनी हाडूंचो वावर केला उपाध्यक्ष माने स्टीवन पिंटो आनी सांगाता वावर दिल्ल्या श्री लॅन्सी रेगो आनी सर्वांक देव बरें करूं. खूब हाडूंक वाहन वदक सिला माने रिचर्ड रॉड्रिगस वेलांकनी कन्स्ट्रक्शन आनी वावर दिल्ल्या शिबंदेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज फेस्ताक सर्वांक स्वीट्स वदक सिल्यात भुरगो मिखेल गांधी ताच्या नांवार ताच्या वडिलांक कुटुंबाच्या सर संद्यांक म्हज्या आनी सर फिरगस घरांच्या बाबतीन आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळोक मोरयेची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आज सर्वांक थंड पिवन वदक सिला मानेस जेराल्ड मास्करेनस आनी कुटाम बलमटा पयलो वाडो तांकां देव बरें करूं. बाळोक मोरयेची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. तशेंच ह्या दिसांनी आर्थीक कुमोक दिला जॉन फर्नांडीस कुटाम तारे तोटा 5,000 रुपये, फ्रँक मिरांदान कुटाम लोअर बेंदू दुसरो वाडो 5,000 रुपये, एव्हरेस्ट क्रॉसन कुटाम अपर बेंदू तिसरो वाडो 5,000 रुपये आनी एका दानीन टोलगेट पयल्या वाड्यातावन दानीन 5,000 रुपये, नॉर्थ कादीर दुसऱ्या वाड्यातून एका दानीन 5,000 रुपये. तांकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोरये मायाची आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. नव्याच्या दिसांनी आनी फेस्ताक मोगान आनी भक्तीन आल्तारीची मांडावळ आल्तार सोबयल्ल्या आनी सगळ्या वर्सां आल्तार सोबोवंक सेवा दिवच्या सर्व स्त्रियांचो तशेंच साखरेची नितळाय मिसांच्या वस्त्र जागृतकाय करूंक वावर दिवच्या स्त्रियांच्या पंगडाक देव बरें करूं. तशेंच लितुर्जीची वस्तुरां तशेंच आमकां मिसा वेळार गरजेच्यो सर्व वस्तू नितळ आनी कर्ण दितात. आमच्या कवयंताच्या सर्व सुपिरियरांक आनी सिस्टरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांत सेबेस्त्यान मोरी माय तुमकां सदांच सांबाळूं आनी बेसावांनी बरों. मिसाची मांडावळ लितुर्जीक तयार आयचो आनी साक्रिस्तीन वावर दिवच्या साक्रिस्टनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व तयार आनी गरजेचो वावर दिल्ल्या आमच्या ऑफिसाच्या आनी सर्व आमच्या वावरा शिबंदेक देव बरें करूं. मोगान आनी उर्बेन तांची सेवा दिवच्या वेदी सेवकांक आमच्या आल्ता भुरग्यांक तांकां तरबेतीन मार्गदर्शन दिवच्या बाब विवियन रॉड्रिगस आनी एनिमेटर मानेस ऑजवर्ड फर्नांडीस तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. मीस जाल्या उपरांत दयकन आयका बरेंकन मीस जाल्या उपरांत तुमकां बसयल्या जाग्यार गुरखार नवे वांटतेले.
घरच्या वडिलांन एकल्यान मात्र नवें घेवचें, वडिलां येवनात जाल्यार घरच्या एका सांद्यान नवें व्हरचें. बेंजार केल्लें बात इगर्जेंत ह्या भायर शिंपी नाकात. नवें कणश्यो नितळ करूंक वावर दिल्या गुरकारांक आनी सरफिरगजकारांक देव बरें करूं. नव्या बाताची कणशी 2 कडेन तावन बँड आसोवें प्रेसिडेन्सी झोन आनी ब्रिजिटायन कॉवेंत तावन पुरशावर बँड आसोवें पुरशावर हाडिल्ल्या सर्व दोनी विभागांच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक फिरगजकारांक आनी सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश दिल्ल्या संत आग्नेस कॉवेंताचे सुपिरियर आनी येसू प्रेमनिकेतन कॉवेंताचे सुपिरियरांक देव बरें करूं. एकादानीन इगर्जे आमकां सांक्चुअरीक आनी साक्रिस्तेक भोव बऱ्यो 2 कार्पेट्स एक सडणे 50,000 मोलाच्यो दान दिल्यात. तांकां आमच्या आनी तुमच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. सेबेस्तियान मोरी माय तांच्या कुटुंबाक आनी वावराक आशिर्वाद दिवं. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आता मीसल्या उपरांत भुरग्यांक अवकाश दिया पयलें दाव्या कुशीन तावन फूड कोर्टाच्या वाटेर थंय तांकां स्वीट्स आनी थंड पिवण मेळटा आनी ताचे उपरांत खोबो ते काणून जाल्या उपरांत वडिलांनी वेचें तितलो म्हणसर वडिलांनी खालें करचें घे म्हूण हे फिरगस कुटुंबाचें फेस्त देखून एकामेका हॅपी फेस म्हूण सांगून विश करनंतर रावा. भुरग्यांची लायन काबार जाताना मागीर तुमी वसा तितलो म्हणसर तुमी विश करून रावल्यार वावर या आमचें काम सलीस जातलें आनी घुसपड आसचें ना. तुमचो वेळ उरतलो घरा वचून उरलें काम करियत. तुमकां सुमेस्तांक याजकांक फिरगस गवळी मंडळाचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारांक गवळीक मंडळाच्या सांद्यांक तशेंच गांवांत तशें परगांत आसल्या सर फिरगसकारांक बिंदूरच्या दानींक तशें हितचिंतकांक हांव एक बरें संतोश भरीत मोरयेच्या जल्मा दिसाचें फेस्त मागतां. मोरी माय आमकां सुमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरों. निमाणें तुमकां सुमेस्तांक आज संजेर 6 वरार फिरगस कुटुंबाचें नवें जेवचें सहमिलन आनी सांस्कृतीक कार्याक मोगाचें आपण दिता. दयाकन ह्या संजेर जस्ट 6 वरार वेळ कन्न येनाकात. कार्य बेगीन संपतलें आनी तुमी एक फिरगस कुटुंब जावन आमी नवें स्विकार करून संतोश पावया. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं अंगवरमयच्या जल्माच्या ह्या दिसा सर्वेस्परा देवाची प्रत्येक आशिर्वादां आमचेर आमी मागया. भगवंत अंगवरमयाचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंगवरमय उदेशीत जिविताच्या रस्त्यार तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळ दवरूं. आज अंगवरमयाच्या जल्मा दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्रत्वेच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी अंगवरमयाच्या मजतीन ससण्याच्या संतोशाक आमी सकली पावो. आनी सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आतां गुरकारांनी मुखार येवचें. विगारा कडेन तावन खनशेची पेंडिकान येवची आनी इगर्जें तर तांकां सर्वांक वांटचें. दयाकन मुखार या. आज संजेर मीस आसचें ना. तुमकां येदोळच्या विशयान तिळशिलां.
हांव आमकां बसत विनंती कर भगवेन क्रुसाचे कुरवे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.